पूण प्रवाद्यांची बरोवपां पाडून येवंक जाय आसली देखून हें सगलें घडलें। त्या वेळार सगळेशीच ताका साडून पळून गेले। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने आमी आंतरराष्ट्रीय मोडाचेर नदर मारल्यार आमकां दिसूंक येता देश आपापणाचे बाबतीन आपणाची शक्ती आनी पदवी दाखोवड करता। भासां भासांनी ही पदवी ते आपले पदवेचो प्रसार ते करता। हालींच्या दिसांनी अमेरिकाची इलेक्शन्स जाली। सगळ्या संवसाराची नदर ह्या देशाचेर आसली कित्याक तो देश पदवेदार म्हूण सगळेच मानून घेता। आपणाची पदवी दाखयता हातयारां वरवीं। आपणाची पदवी दाखयता थोडे देश वावरा धंद्यान धंदो करून थ्रू बिजनेस। एक देश दुसऱ्या देशाचेर आक्रमण करता न्हय गुड्यो घेवन हातयारां घेवन पूण बिजनेसा वरवीं आपली पदवी आपली शक्ती दुसऱ्याचेर थापता। हातयारां झुजाची कितलींच आमकां दिसूंक येता हालींच्या काळांत। एका देशान तर एक मिसायल सोडलो जाल्यार दुसरो मिसायल सोडटा दुसरो देश। ह्या दिसांनी जी झूज चलता जे झूज इस्रायला मदें आनी पालेस्ताना मदें ह्या झुजान ती असली हातयारां वापरता आनी हातयारां वरवीं एकामेकाचेर जैत व्हरूंक सोदता। पूण देवाचें उतर आमकां खेरीत भाशेन दुसरीच वाट दाखयता। आनी वाट धरतले जायते जाण मनीसूय आसा ह्या संवसारांत आसले आनी आजून पासून आसा। आमकां आमच्या पाप साहेबा सौभाग्य पावलो दुसरो ताचो उगडास जर आमी करीत जाल्यार खंयच्या देशान केन्नाच खंयचो पाप साहेब वचूंक ना त्या देशान तो गेलो आनी ताका आमंत्रण दिताले। ही वॉज इनवायटेड। ताका आमंत्रण दिताले। ताचे लागीं शक्ती आनी बळ हेर दुसरें कांय नासलें। जे शक्त्यो ज्या शक्त्याचेर संवसार पातयेता तसली शक्ती पाप साहेबा लागीं नासली। ताचें नैतीक बळ जे देवाचेर पातयेवन येता जे देवाच्या मोगा वरवीं येता जे देवा वरवीं येता ते भितरसून आत्मीक शक्ती आनी बळ असल्यान तो जायत्या देशांनी वेता। मादर तेरेसा कितल्या संवसाराच्या चारूय खोशांनी ती गेली। जे सुवातेर कम्युनिस्ट पळय सरकार आसा थंयसर पासून ती गेली आनी तिका आपोवन व्हेली। क्युबा थंयसर त्या गांवान पासून ती गेली। थंयचो सरकार कम्युनिस्ट तरी आसतना तिका आमंत्रण दिलें तर खंयची शक्ती खंयचें बळ तिका देवा कडसून येता पळय तें बळ तिचेर सगळें आसलें। ते तरेन तिणेन संवसाराच्या शक्तीचेर आनी बळांचेर तिणेन जैत केलें। आमी जेजूच्या जिवितान आमी नदर मारून पळयला। जेजू सादो खालतो मनीस कसो तो जियेलो जल्मान तसो ताच्या जिवितान। तेन्ना जेजू म्हणटालो मनशाच्या पुताक जागो ना तकली तेंकोंक। सुड्यांक गोटेर आसा जानवरांक दोले आसात पूण मनशाच्या पुताक तकली तेंकोंक जागो ना। तरी आसतना ताचे सगळें ही शक्ती पळय आसली ती नैतीक शक्ती जी ताच्या बापा सगळें सदांच संबंदान आसलो ताचे वरवीं ताका ती येताली। मनीस कसो ताका ती जाय आसली आनी ही शक्ती वरवीं जेजू आपणाचें भौशीक जिवीत देवाच्या राजाची बरी खबर पुरगटीत तो भोंवता। कितले फावटी ताका धरूंक सोदता तांच्या मदल्यान जेजू चलून वेता
कसलीच भिरांत धरिनासतना ताचेर कोणूच हात घालिना. आयचें देवाचें उतर आमकां कळीत करता कशे तरेन जेजूचो वेळ पावता आनी जेजूक धरून ही सगळी पडतोड येता. जुदास तांकां घेवन एकठांय येता. बासाची हातयारां ते घेवन येता, पूण जेजू कडेन कांय हातयार ना. एकल्या शिसा कडेन आसलें तें तो पतयेंत घाल म्हूण सांगता. जेजू असल्या हातयारांचेर पातयेना, तसल्या बळाचेर पातयेना, पूण जेजू पातयेता जें बळ देव बाप ताका दिता. मागण्यांतल्यान जेजू हें बळ दर दिसा आपल्याक घेतालो. ही नैतीक शक्तीन तो वाडत वेतालो, कित्याक बापाक सगळें ताचो तो संबंद आसलो. त्या वरवीं हें बळ ताचें सगळें परसडटा आनी त्या बळान जेजू बापाचें जिवीत मनशाकुडाक दिता. बरी करून, पिडेस्तांक बरी करून, पात्यांक भोगसणें दिवन, एकसुऱ्यांक सांगात करून, जी कोण मानून घेनातलीं तांकां मानून घेवन, जो समाज जो सगळ्यांक पळय किकोत करतालो तांकां तो लागीं घेता. त्या कुड्ड्याक सांगताले ओगो राव तूं बोब माननाका. त्या तसल्या कुड्ड्याक जेजू आपणा सरशीन आपयता. तर हें खंयचें बळ ताका सगळें येता. ही नैतीक शक्ती, जी आत्मीक शक्ती बापान दिलोली, बापाच्या संबंधान ताणें घेतलोली, ह्या वरवीं जेजू हे तरेन आपणाचें जिवीत मुखार व्हरता. तुमच्या बांगड्यानो आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारया. चोर तर आमकां ही उदाहरणां भाग्यवंत जॉन पावलो दुसरो तेच भाशेन मादर तेरेसा हे तरेन आमी पळयता जाल्यार आमच्या जिवितान आमी कितें करतले, आमी कसलें पावल मारतले, खंयचे वाटेंतल्यान आमचें ध्यान मन अदीक घालतले. संवसाराच्या बळाचेर, हातयारांचेर, पदवेचेर, गिरेस्तकायेचेर त्या वरवीं वट्टी जावन आनी त्या वरवीं आमी जिवंक, वो दुसरे बाजून जेजू जी आमकां ही वाट दाखयता, जी वाट दाखयता कश्टांनी खावतीकायेन पासून आमच्यान झूज मांडूं येता, फकत आमचे सगळें नैतीक शक्ती आसता जाल्यार. हें बळ भितरलें आत्मीकतायेचें बळ आमचें सगळें आसना जाल्यार आमच्यान आड झुजूं येता. कोणाचेर आड झुजूं येता? जे आमच्या समाजान इतलें करप्शन आसा ताचेर आड झुजूं. जे दुसरे चोडफोड करता, मोड करता, बंद करता, ताचे आड झुजूंक हातयारां घेवन न्हय, पूण हे शक्तींतल्यान आमच्यान आड झूज मांडूं येता. संवसार दाखयता ती वाट धरूंक न्हय, आमकां समाज दाखयता ती वाट धरूंक न्हय, पूण जेजू जी वाट आमकां दाखयता खातीकायेची, लांबीकायेची, भोलेपणान आमच्यान जैत व्हरूं येता. व्हडल्यान भोग मारून न्हय, व्हडल्यान आड्डून न्हय, सगळें बंद करून न्हय. फाटल्या दिसांनी आतां आमी पळयलें बोमय बंद केल्लें, शक्ती तांची, पदवी तांची, पूण ते पदवेचेर असले पदवेचेर जेजू पातयना आनी आमकांय असले पदवेचेर पातयोवंक आपयना. त्या खातीर जेजू म्हणटा कोण सगळ्यांत व्हडलो, तो कोण सगळ्यांचो चाकर पळयता, जो कोण ल्हानबीक जाता पळय तो आपणाकूच कोण पळय खाती करता, तो देवा मुखार व्हडतो जावन आसा. ताका तें शक्ती बळ आसा. तुमच्या बांगड्यानो अशें म्हणटात महात्मा गांधी जेन्ना ही चळवळ ताणें सुरू केली, ताणें ही चळवळ सुरू केल्ली पातयेवन आनी आपणाचें पावल ताणें मारलें. सगळी शक्ती आनी बळ देवाच्या उतरांसून येता पळय तें. ही गॉट एन इन्स्पिरेशन. खंयचें ही भाग्यां पळय आसा आमच्या पवित्र पुस्तकांत, तातूंतलें इन्स्पिरेशन घेवन महात्मा गांधीन आमकां जैत जोडून घेतलें तें सांग. हातयारां वापरून न्हय, तर आमच्यान कित्याक करूंक जायना? आमच्या कुटुंबांनी पयलेच फावटी कितले फावटी झगडीं किजलां जाता तेन्ना आमी खालती बोली आमी सांग. हातयारां पदवी दाखोवन न्हय, खालतीकायेन एकामेकांक आमी भोगसून एकामेकांक सोसूंक. शेजार सामाऱ्या सगळें कितले आमच्यो
कितली आमची झगडी किजिला ल्हान ल्हान भाटाचे कुर्ता एकाक ताका लागून कितल्योच वस्तू आसा पूण आमी क्रिस्तांव कशे तरेन येतोन ते सुटावे करतले हांव समाज दाखयता तशें संसार दाखयता तशें ओ खालतीकायेन ल्हानविकायेन आमकां पवित्र पुस्तक दाखयता तशें जेजू आमकां वाट दाखयता तशें क्रिस्तांव बांगड्यानो ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता जाल्यार त्या जेजून दाखयल्ली वाट आमी धरुया ही खालतीकायेची ल्हानविकायेची बरेपणाची आनी न्हय भायले पद्दतीचेर आमी पातयेवन जेजू आमकां शक्ती दिता ती बाप आमकां शक्ती दिता ती भितरली शक्ती मागण्या वरवीं मेळटा ती हे शक्तींतल्यान आमचें जिवीत आमकां आमी सारूं हे तरेन आमी अदीक बरी जावं हे तरेन हे नैतीक शक्तीन आमी देवाचें राज विस्तारून आमकां बापाचो आदार मागता देव केन्ना पाट ओडना खालतीकायेन ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी सोडूच्या बापा मुखार आमी उबारुया आमच्या बाप साहेबाक विस्पाक आनी सगळ्या धर्माच्या फुडाऱ्यांक शांत दुलो कर म्हूण आनी असले वाटेंतल्यान पोरशेक चलोवन ते सर्गीच्या राजाची वाट दाखयणार जावंक देवा लागीं मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक सदांच गोंयचो भरपूर मोग आसूं आनी संवसारी पदवेन बोल्लोले जावचे सुवातेर तांचे सगळें नैतीक बळ वाडत वचूंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया नोय बरो म्हूण देवा लागीं मागुया आयच्या देवाच्या उतरा आनी नियाळा वरवीं आमी दर एकलो दुलोप सावन प्रितूम आमचें दायज करूंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया शक्तीची हातयारां आमी जावन आमच्या भावार्थांचें जिवीत सुफोर कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुमच्या म्हज्या हातांतलें बलिदान सर्वेस्पर देवाक मानता दुसरें जावन मागा देवा आमच्या बापा खुर्सार आत्माचें बलिदान करून जेजू सगळ्या मनशा फुडार पातकांचें भक्षण जोडून घेतलें हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारूं द्या सर्वेस्पराक आमच्या देवाक वासूं द्या